एडजन जी जाल्या असेंब्ली, ही असेंब्ली एडजन जातना कोड ऑफ कंडक्ट बिकेम द सेंट्रल इश्यू. असेंब्ली घडयत रावची आनी चड टायम मेळचो हें म्हजें मत सदांच आहा. आय एन्जॉय द असेंब्ली. सो म्हाका जायच असेंब्ली परती करची म्हणून. इतलेंच न्ही, आतां तांचे ओम बिर्ला बी जो येवपाचो आहा थंय तांचे यंगस्टरांचो रोल, न्यू लेजिस्लेटरांचो रोल आनी चड करून प्लॅनिंग म्हळ्यार डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑन द कोस्ट लायन फॉर टुरिजम फॉर अशें तांचे also speak on one of them. So I am of the opinion that assembly should be reconvened. If the ground for cancelling the assembly was code of conduct, then you should reconvene the assembly immediately and allow discussion on those demands. पण आता कितें आहा, डिमांड पास केले विदाउट डिस्कशन. सो एटलिस्ट जे आमचे क्वेश्चन आमी घाल्ले ते क्वेश्चनूच रिवायव करचे. तांचे कडेन सगळे सेट आसा, भरिल्ले आहा, ते तांणी परते रिवायव करचे असो म्हजो डिमांड आहा. स्पिकरान हे कन्सिडर करचे बिकॉज दीज आर स्पेशल सर्कमस्टन्सीस. एक तकल्यान धर, रद्द करपाकूय स्पेशल सर्कमस्टन्स आशिल्ले आनी आतां परती रिकन्वीन करपाकूय बी स्पेशल सर्कमस्टन्सीस आयिल्ली आसा. कळ्ळें तुका न्ही? हातून देर इज नो जुडास एट प्ले. वी कॅन ऑलवेज रिकन्वीन द असेंब्ली and we can fight for the issues that plague the state and unitedly try to find solutions to the issues that plague the state.